नमस्कार, पोया प्रायम खबरो। काणकोणा रुबी रेसिडेन्सीचे बांधकाम चालू आशिल्ली इमारत कोसळ्ळी। 8 वयर कामगार सोंपले, 30 वयर जखमी, सुमार 40 कामगार अजून ढिगाऱ्या पोना। 108 आर्मी फायर ब्रिगेडीचे काम चालू। आम आदमी पार्टीचो गोंयांत व्हड जावपाचो हावेस। पणजी आनी मडगांवां आयतारा कचेऱ्यांचे उक्तावण। गोंयची प्रतिमा बदलपाक जाय, पक्षान सांगल्यार वेचून झगडटले म्हणटात फुडारी। तरुण तेजपालाक आनीक 10 दीस रिमांड। केसीचो कांय भाग इन कॅमेरा घेवपाची कोर्टाची मंजुरी। जामीन अर्जाचेर परत मंगळारा सुनावणी। कामगारांक कामावेल्यान काडपी कंपनीक खणीचे लीज दिवचे नात, मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट। सेजा कंपनीन कामावेल्यान काडिल्ले कामगार मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक। आनी राज्यांत पयलेच फावट उजो पालोवपी दळांत बायलांची करतले भरती। गोंयभर नवी 12 फायर स्टेशनां उबारपाची घोशणा। खबरो विस्तारान। काणकोणा रुबी रेसिडेन्सीची बांधकाम चालू आशिल्ली 5 मजली इमारत कोसळ्ळी। ह्या दुर्घटनेत 8 वयर कामगारांक मरण आयलां। मेल्ल्यांचो आंकडो आनीक वाडी येता। सुमार 30 जाण जखमी जाल्यात आनी 40 जाण अजून भितर चिड्डल्यात। पुलीस, 108 फायर ब्रिगेड हांच्यांनी आटपना म्हणून निमणे लश्करा काडून ढिगारो काडून मनशाक साल्वार करपाचें काम चल्लां। मुख्यमंत्री घडणूक थळार राती 8 मेरेन आशिल्लो। रुबी बिल्डिंगे लागसार आशिल्ल्या हेर 3 बिल्डिंगेक सील करपाचो आदेश तांणी दिला। अरे अरे बंदा लावा ना उसको ऊपर है ढाबे। अरे बाबा काणकोणा चावडेर बांधकाम सुरू आशिल्ली रुबी रेसिडेन्सी ही 5 मजली इमारत कोसळिल्ल्यान व्हड दुर्घटना घडली। इमारतीन अडकल्ल्या कामगारांक वाटोवपा खातीर युद्ध पावंड्यार काम चल्लां। सुरवातीक पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीन बचाव कार्य सुरू केलें, पूण कामगारांक वाटोवपाक बऱ्योच अडचणी आनी यंत्रणांच्या उणिवेक लागून मुख्यमंत्र्यान आर्मीची मजत घेतली। सध्या गोंय पुलीस, फायर ब्रिगेड, मिलिटरी आनी सेजा गोवाची यंत्रणा बचाव कार्य करतात। लोकोत्सवा खातीर काणकोणा गेल्ले मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकार घडणुकेची म्हायती मेळटाच घडणूक थळार धांवले। गोंयांतली ही व्हड दुर्घटना आशिल्ल्यान 2 दिसांचो राज्य पावंड्यावेलो आदिवासी महोत्सव लोकोत्सव सरकारान रद्द केला। हे घडणुकेक लागून बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर आनी नगरपालिके आड पसून गुन्यांव नोंद करून जबाबदार लोकांक अटक करपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिला। सर्विसीस म्हणजे जे कोण भितर काडले तितले मेल्ल्या। ओके, भितर ते बोवाळ घालता सगळी तरेची इक्विपमेंट हे केल्या, गॅस कटर, क्रेन सगळें हाडलां। ते आता भितर एंट्री करून तांकां भायर रेस्क्यू करचे पडटले।
मीनवाईल तो बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर, इंजिनियर, RCC, म्युन्सिपल इंजिनियर सगळ्यांचेर FIR लॉन्च केल्या आणि पुलीस इज ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग. भितर कितले आसपाची शक्यता? जे लोक उलयतात अराउंड टोटल 30 to 40 आणि आय थिंक फ्रॉम बोवाळ घालता जे वयल्यान एक 10-12 लोक भितर जिथे आसूंक जाय अशें दिसता. आवाज येता भितरल्यान? हय 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 हांव थंय सायडीर आशिल्लो. दॅट इज नॉट रेस्क्यू विल कंटिन्यू. मिलिटरीकूय आपयल्या 2-3 मिलिटरीचे लोक येतात. इट इज लायक कित्याक जाणा तूं प्रॉब्लेम जावपा टॅक कशें पडला ते एका वयर एक वीज कशें जाला स्लॅबाच्या म्हणजे स्लॅबाचे मदल्यो सगळ्यो गजाली कितें जाल्यार कांयच कळना खंय गेले ते. म्हणजे व्हर्च्युअली एक 1.5-2 फुटाचेर दुसरी स्लॅब आहा आणि ती बी टील जाल्या. त्यामुळे त्या सायडीच्यान काडून गेले तेवटेन तो गेलो बरें. आनीक 2 बिल्डिंगा त्यो डेंजरस पोझिशनान आहा. ओके. त्यामुळे एक लोकांक पयस दुखलो हो एक हे जालो. आणि जे गिल्टी आहे हितून तेंचेर एक्शन जातली? लॉन्च जाली ऑलरेडी. पुलीस इज ऑन द जॉब टू पिक देम. तांचेर 304 302 वेगळे सेक्शन 2 म्हाका 302 म्हणटा 304 304 336 असली सेक्शनां लायिल्ल्या. निग्लिजन्स, केअरलेस, इन्क्लुडींग म्युन्सिपल इंजिनियर. ओके. भितर 60 वयर कामगार आशिल्ले असो सध्या अदमास आसा. भितरल्यान कांय कामगारांचो आकांत अजूनय आयकूंक येता. म्हणून युद्ध पावण्यार पुराय यंत्रणा जाता तितल्या लोकांक वांटोवपाचो यत्न करता. फाटलीं 4-5 वर्सां हे इमारतीचें काम चलतालें. गवण्या काम करे ते मोडून पडले सामकी ते सुटोन पडले ते. खूब लोक कितले अंदाज आहलो 5-4 लोक आसलो आसता. खूब आहलो 50 400-500 इतले लोक आसले आनी सगळे भितर उरले? अर्धान काडले अर्धान आहाय बरें. गांवचे लोक कितले आसलेले थंय? आमगे गांवचे आमी 2 जाण भुरगे आसलेले. हय. आनी बाकीचे सायडीचे? बाकी खूब लोक आसले. गोंयचे चड जाण नासले. रातीन उसरा मेरेन जाता तितल्या कामगारांक वांटोवपाचें काम चलतालें. कांय जखमींक मडगांवां हॉस्पिसियोन जाल्यार कांय गंभीर जखमींक GMCन धाडिल्ले. जीव गेल्ल्यांचो आंकडो वाडूंक शकता. शेनवारा रातभर ढिगाऱ्या पोंदा सांपडिल्ल्यांक भायर काडपाचें काम चालूच उरतलें. गोंयभरच्यो 108 अँब्युलन्सी, फायर ब्रिगेडी आनी लश्कराचे जवान रातभर काम करताले. असले दुर्घटनांचे तज्ञ सेजा गोवाचे अधिकारी आनी मशिनाय सरकारान मागोवन घेतिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आम आदमी पार्टी गोंयांत विस्तार करपाची आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ते पक्षाची कार्यालयां उक्ती करतले. आयतारा उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या दोनूय कचेऱ्यांचें उक्तावण जातलें. आपणे लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची काय ना ते पक्ष थारायतलो अशें आपाचे फुडारी रेमो फर्नांडीसान सांगलें. गोंयची राजकीय स्थिती बदलपाक जाय अशें ऑस्कर रिबेलोचें म्हणणें. पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. आम आदमी पार्टी आयतारा उत्तर गोंयान पणजे आनी दक्षिण गोंयान मडगांवां कार्यालय उक्ती करतले. तशेंच वांगडी नोंद करपाची मोहीम सुरू करतले. लोकसभा वेंचणूक लडोवपा विशीं पक्ष निमणो निर्णय घेतलो. अजून मेरेन तरी पक्षान आपल्याक वेंचणुके विशीं कांयच सांगूंक ना अशें रेमो फर्नांडीसान स्पश्ट केलें. राजकारणांत बदल हाडपाचो यत्न आप करता अशें तांणी सांगलें. AP is trying very hard to change those very laws so that everybody, including the AP people, will be answerable to the people directly, not only at the center, at the state, in the village, everywhere. Today, even a sarpanch is king. Yeah. You have to beg a sarpanch, if not bribe, you have to beg him for you to get your own birthright. मोपा विमानतळ, मायनिंग सारकिल्या मुद्द्यांचेर पक्षान अजून भुमिका थारावंक ना अशें ऑस्कर रिबेलोन सांगलें. गोंय ड्रग्स, कसिनो, सेक्स रॅकेट सारकिल्या वायट कारणांक लागून फामाद जाला अशें म्हणत ऑस्करान काँग्रेस आनी भाजपा सरकाराचेर फोग काडलो. So there is no question that we could be morally, on batting for the side of casinos or dope or the sex tourism or what passes off for tourism in Goa. I think we have to rebrand that. We have to retweak that. But we also have to understand that as a political party, you cannot just go out all guns blazing and collapse the entire economic edifice, which willy-nilly has come up over the years over here. So we'll have to look at ways, again in consultation with the people, how to rebrand, how to retweak the tourism policy in Goa. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार.
लैंगिक अत्याचाराच्या केशींत तेहलकाचो संस्थापक तरुण तेजपालाची न्यायालयीन कादय JMFC कोर्टान आनीक 10 दिसांनी वाडयल्या. तेजपालाची न्यायालयीन कादय आज सोंपिल्ल्यान पुलिसांनी ताका कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर हजर केल्लो. फाटलो म्हयनो जालो तेजपाल कादयेंत आसा. तेजपालाच्या जामीन अर्जाचेर मंगळारा सुनावणी जातली. आनी आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.